खरेंच सिरियस इशू. कांय लोकांक तो ड्राय वाटूंक शकता, पूण आमकां दिसता ते भशेन इट इज रियली अ सिरियस इशू. गोंयच्या फुडाराचेर ताचो परिणाम जातलो. ज्या भशेन हें चल्लां तें जर फुडें गेलें जाल्यार. आमी आयकलां की जेन्ना एक शीप म्हणल्यार बोट डिस्ट्रेसान येता किंवा अवियाव जो एविएशना भितर प्लेन डिस्ट्रेस जाता, म्हणजे कितें तरी प्रॉब्लेम जाता, तेन्ना सिग्नल दिता तो पायलट किंवा तो कॅप्टन सिग्नल दिता. हें सगळ्यांक खबर आसा. मेडे मेडे म्हणटा तो. मेडे म्हणल्यार सामकी इमर्जन्सी, म्हणजे लायफ एंड डेथ सिट्युएशन. सो जाता तितली ताका मदत जावपाक जाय, हेल्प मेळपाक जाय म्हणून तशें दिता. मागीर कोण SOS म्हणटा ताका. आनी आनीक एक भशेन सिग्नल आसा पेन पेन म्हणटा. पेन पेन म्हणल्यार इट्स अ लेसर ग्रेविटी सिग्नल, की आमी डिस्ट्रेसान आसा पूण तरी सांबाळूंक शकता आतां पर्यंत. तो हांव आज तें पेन पेन सिग्नल दिता आनी कित्याक लागून सांगता तें तुमकां सांगता पळय फुडें. राहुल गांधी काँग्रेसचे फुडारी, तांणी एक इंडियन एक्सप्रेसाचेर हो लेख बरयलो 7 तारखेर. इंडियन एक्सप्रेसाचेर द आयडियाज पेज म्हणटा तेजेर ताणें म्हणलें मॅच फिक्सिंग महाराष्ट्रा. तातूंत एक म्हत्वाचें म्हणल्यार ताणें कितें म्हणलां पळय की इन्फ्लेशन ऑफ वोटर रोल्स. आतां तो म्हणटा की इन्फ्लेट द वोटर रोल विथ फेक वोटर्स. ओके. महाराष्ट्रान कितें घडलें? महाराष्ट्रान ताणें उल्लेख केला की ताणें आपली रिसर्च करून एक आव्हान दिलां इलेक्शन कमिशनाक, आनी ताचेर हांवूय चिंतून पडलो की आमी चिंतताले अशें भासाभास करताले गोंयांत कितें जाता तें. आतां हालींच आमी एक हेका निवेदन दिल्लें इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. आनी कित्याक दिल्लें की आमी पळयलें की ही एक ऑर्डर अचानक एक ऑर्डर आयली. अचानक हाजेर हांव उलयलां पयलो की ऑफिस ऑफ द डेप्युटी कलेक्टर तो इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर पणजेचो एक उदाहरण घेतलें आमी, हेजेर एक स्टडी करया म्हणून. ही ऑर्डर कसली आसा की अप्रुवल ऑफ द कलेक्टर हू इज द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इज हियरबाय कन्वेड टू अपॉइंट 28 BLOs इन पणजी असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी. टोटल कितले BLOs आसा? 30. 30तले 28 न्यू अपॉइंटीज आशिल्ले. तांकां कितें जालां तें तेजेर ह्या ऑर्डरीन कांय उल्लेख ना. जे आसा पळय तांचे कांय ना. ही ऑर्डर आमकां विचित्रच लागली आनी आमी इलेक्शन कमिशनाक एक लेटर बरयली. इलेक्शन कमिशनाक बरयली 12 तारखेर, 12 मे. डिटेल बरयली अशें अशें जालां म्हणून. आनी ही तुमची पॉलिसी कितें आसा? 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा गोंया भितर, जाल्यार पणजेच अशें कित्याक रिप्लेसमेंट आनी आसा तांकां कित्याक अशें म्हणजे रिलीव करपाचें बी कांय ना. ही लेटर बरयल्या उपरांत आमकां एक रिप्लाय आयलो आनी तो रिप्लाय असो आयलो की 14/5. पळय क्रोनॉलॉजी पळया. 12 तारखेर आमी लेटर बरयली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक आनी ताणें हांगा धाडलें तांकां इलेक्शन ऑफिसान हांगा आल्तीन. आनी ताणें एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर म्हणजे कलेक्टराक पळयलें बाबा अशें अशें कंप्लेन आयिल्ली आसा, ताजेर तुमचे कमेंट्स दी म्हणून. ताजी एक कॉपी म्हाका आयल्या, आमकां आयल्या. आनी तातूंत म्हटलां की आय एम डायरेक्टेड टू एनक्लोज हियर विथ अ कॉपी ऑफ द कंप्लेंट रिसीव्ड वायड सो एंड सो फ्रॉम श्री एल्विस सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी ऑन द सब्जेक्ट एंड सबमिट युअर रिप्लाय विदिन 7 days. आता हें महत्वाचें. सबमिट युअर रिप्लाय विदिन 7 days. ओके. सो 12-14 उपरांत आमी आनीक एक लेटर दिली 22 तारखेर. ओके. 22 तारखेर ना 22 तारखेर आमी त्या इलेक्शन ऑफिसान विजीट मारली. आल्तीन पळय तो बसता चीफ इलेक्शन ऑफिसर आनी ताचो एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर जे बसता तांकां आमी भेट दिली आनी तांकां कळयलें. ते म्हणपाक लागले आतांच धाडल्या न्हू, आतांच कलेक्टराक आमी रिप्लाय मागला न्हू, मातशें रावया. तर बरें रावया जाल्यार रावया. मागीर कितें जालें आमी ताका कळयलें की आनीक एक डेव्हलपमेंट जाला. कांय न्यूज पेपरांचेर आमी बातमी पळयली की हे 28 जे अपॉइंट केल्या दिसां भितर तातूंतले कांय पणजी MLAचे मनीस आसा अशें मिडिया म्हणटा. तातूंत कांय नांवां दिल्लीं आसात. तितूंतलीं नांवां आमी ते इलेक्शन कमिशनाक परत धाडलीं की कोण केक खावयता MLA, कोण ताचो आनी कोण आसलो, तें सगळें घालून ह्या लेटरा प्रमाणे आमी इलेक्शन कमिशनाक परते बरयले. ताचे उपरांत
आनीक एक आमकां 28 मेक एक रिप्लाय आयलो, रिमाइंडर 1. आता हो कोणाक कॉपी आमकां येता, तो कोणाक घालता रिमाइंडर? कलेक्टराक, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसराक घालता रिमाइंडर. अरे तुका पयलीं आमी बरयल्ले, अजून तुवें रिप्लाय धाडूंक ना, सो आमी तुका परत बाबा पुता मातशें धाड. सो ते धाडल्या उपरांत आता आनीक एक लेटर येता पळय. इलेक्शन कमिशन तांकां सांगता कितें जालां मातशें आमकां कळय. आनी म्हाका एक इलेक्शन कमिशन म्हणटा युअर कंप्लेन हॅज बीन नोटेड. म्हाका दिल्लीच्यान येता आनी मागीर परतो बरयता इलेक्शन आल्तीन ऑफिसांतल्यान, तो परतो बरयता डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसराक, मास ट्रान्सफर्स ऑफ BLO इन 11 पणजी कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो हे इतले बरोवन हे 29 मेक परतो बरयता तो की आमी 2 रेफरन्स जी इलेक्शन कमिशनान केले तेजे दोनीचेरूय आमकां कंप्लेनचे हेजेर कॉमेंट्स धाड म्हणून. काय ना, नो रिप्लाय. उपरांत आता आमी पावले 9 जून. ही 9 जुनाची लेटर व्हेरी इंटरेस्टिंग. हे पयलींचे 3 लेटरांचे उल्लेख करून मास ट्रान्सफर्स ऑफ BLO इन पणजी कॉन्स्टिट्युएन्सी लेटर 1, 2, 3 आनी वो रिमाइंडर 2. आता हे कित्याक सांगचें पडटा? आल्तीन ते हांगा सकयल पणजे 3 लेटरी येता आनी 3 फावटी ते 3 लेटरांचो रिमाइंडर येता, तरी हेजे सादे गोश्टीचेर कांय एक्शन जायना. आता म्हाका कित्याक सांगपाक जाय? हांव म्हणटा की BLO तुमी न्यू रिप्लेस केला तेजेर म्हजो कांय विरोध ना, आमचो कसलोच विरोध ना. 2 कित्याक सोडले ताजेर मातशें आमकां क्लॅरिफिकेशन जाय. दिसांतले 2 कित्याक सोडले फाटी आनी 28 रिप्लेस केले. ते 28 रिप्लेस केल्यात तितून भितर डेली वेजर्स सुद्दां आसा. डेली वेजर्स म्हणजे डेली कामाक येवपी कोण कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले लोक, तांकां सुद्दां बूथ लेवल ऑफिसर म्हणून हांगा ह्या ऑर्डरीन आसा. सो दिस इज समथिंग कन्फ्युजिंग. म्हणून आमकां क्लॅरिफिकेशन जाय. आमी अजून ताचेर ते खरें केलां सारकें केलां तेजेर कांय म्हणिना, पूण बाकीच्या 39 कॉन्स्टिट्युएन्सीचो म्हणजे कितें आसा आतां? बाकी 39 कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी कितें करूंक सोदता? ह्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन कित्याक जालें? इवन द इलेक्शन कमिशन इज सरप्रायज. पण ते आतां रावल्या, हांगाच्यान कितें तरी रिप्लाय येतलो म्हणून. रिप्लाय केन्ना येता तो पळोवया. सो हितून कितें जाता आतां? हितून एक सिरियस गोश्ट म्हणटा ती, हे दिसता ते भशेन इट इज अ केस ऑफ मॅनिप्युलेशन ऑफ वोटर रोल. आनी राहुल गांधीन जे म्हटलां हांगा महाराष्ट्रा भितर ऑलमोस्ट 76 lakhs वोटर्स एड जाले बिटवीन पार्लमेंट इलेक्शन टू दिस इलेक्शन. जेन्ना 5 इलेक्शन बंद जाले थंय तेन्ना वोटर टर्नआउट आशिल्लो 58.22. फायनल टर्नआउट ताणें त्या दिसाक डिक्लेअर करूंक ना, दुसऱ्या दिसाक डिक्लेअर केलो. and that voter turnout increased by nearly 8%. 8% वोटर टर्नआउट इन्क्रीज जालो. सो आमकां कितें सांगपाक जाय? आमी EVMचेर बोवाळ घालता, मे बी लोकांक डावट आसा कितलोय वोट मारलो जाल्यार तो इलेक्ट्रॉनिक आनी कोणाक पावंक शकता म्हणटा. पूण ग्रेटर डेंजर आज गोंयान भितर आमी फेस करपाचें आसा ते म्हणल्यार वोटर रोल इन्फ्लेशन. संख्या वाडोवपाची. आता कोणाक घालून ती संख्या वाडटा? आमचे कडेन कांय नांवां पावल्लीं आसा. हांव ती आतां नांवां सद्याक तरी जाहीर करना, म्हजे कडेन आसा, पूण तितून भितर बरीचशीं नेपाली नांवां आसा, तितून भितर बरीचशीं कन्नडिगा नांवां आसा. नांवां वेल्यान कळटा मोरलेस की वो इज फ्रॉम कर्नाटका, इज फ्रॉम आंध्रा, इज फ्रॉम सेवरल अदर प्लेसीस. पूण एक बरें सांगपाक जाय की थोडे लोक जागृत आसात आनी जागृत असल्या कारणान कांय लोकांनी ऑब्जेक्शनां घेवन 7 नांवां डिलीट करून घेतल्या. दोन नेपाली आसा हितून, ही डिलीट करून घेतल्या, जबरदस्ती करून डिलीट करून घेतल्या. सो म्हजो मेसेज कितें? आज ही एक टेस्ट केस म्हणून आमी पणजीची घेतल्या आनी बरीचशीं नांवां येता. कशी जाता ही? हेंचे कडेन खूब 100 फ्लॅटां आसा. हांगा थंय अशी स्प्रेड आउट जाल्ली फ्लॅटां आसा, बिराडां आसा. सो ताजेर ते एक NOC दिता. एक जस्ट मोडस ऑपरंडी सांगता लोकांक, गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय, कित्याक तुमचे प्रत्येकाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें अशें घडटा आसता. सो हे NOC दिता आनी वोटर रोल
वोटर हे ऍड करून घेता, रजिस्टर करून घेता. पणजेची एक गोष्ट अशी आसा की जो मिनिस्टर आसा, पणजे MLA आसा तो मिनिस्टर आसा. इलेक्शनाचे काम जे आसा ते वेगळें, तातूंत सरकार पडना. आनी हांव खंयच्याच पार्टयेक असो हें म्हणना, पूण सरकाराक लागना इलेक्शनाचें काम. ऑफिसर मे डुप्लिकेट द वर्क, म्हणजे कितें म्हणटा ताका डबल चार्ज. एक तो ताजें स्वताचें काम करचें करून ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्शन कमिशन. पूण एट द सेम टायम हे जे ऑफिसर आसा, हे जे लोअर लेवल ऑफिशियल्स आसा, तांचेर दबाव येता ह्या हितूंतल्यान सिद्ध जाता. कित्याक आज पर्यंत 3 रिमाइंडर इलेक्शन कमिशन धाडून सुद्दां कलेक्टर ताका परतो रिप्लाय करिना, ना म्हणून ताचेर कितें उजवाड घालिना. सो द पॉसिबिलिटी इज व्हेरी हाय की जितले पयली NOC दिवन वोटर रजिस्टर करतले तेन्ना असो इम्बॅलन्स जातलो की गोंयकाराच्या वोटराक म्हाका दिसता, हांव एक अदमास काडटालो, 25% सुद्दां व्हॅल्यू उरचो ना. फुडले आतां 27 इलेक्शन येता म्हणसर 100% जर एक व्हॅल्यू आसलो एका वोटाक, तो लोकल मनशाच्या वोटाक फक्त 25%चेर पावतलो. बाकीचो 75% जो व्हॅल्यू आसा तो अशें ऍड करून ते भरून काडटले. दिस इज अ रियल पॉसिबिलिटी. हे फुडले इलेक्शन कशें रिगिंग जातले तें. कित्याक आतां जेन्ना तांकां दिसता की तांचेर द हीट इज इन्क्रिजींग, एंटी इनकम्बन्सी वाडटा, तेन्ना दुसरो कितें तरी मार्ग काडपाचे ते तयारीन आसात. आनी ही एक स्टडी पळयली जाल्यार इट इज अ रियल डेंजर टू डेमोक्रेसी. म्हणून सिटिझन्स फॉर डेमोक्रेसी सगळ्या प्रत्येक गोंयकाराक उलो मारता की तुमच्या ज्या ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुम्ही रावता त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुम्ही पहिले तुमचेच नाव आसा जाल्यार पळया. आता ते सोपें आसा. यू कॅन जस्ट आता जे तुमचे भुरगे सगळे कंप्युटर सेवी आसा, तुमचें नाव आसा जाल्यार पळया. सी कितें जालां, फाटीं प्रदीप म्हणटालो, आतां अशी परिस्थिती जाल्या जशें कोणाक ब्लड प्रेशर आसा तो मॉनिटर पे करता डेली बेजीस किंवा 2-2 दिसांनी, तशें तुमचें नाव इलेक्ट्रोल रोलाचेर आसा काय ना तें मॉनिटर करपाची वेळ आयिल्ली आसा. एनी मोमेंट इट कॅन गेट डिलीटेड फॉर नो रिजन. कित्याक ही जी मशिनरी आसा ती सामकी भितरल्यान वीक करीत आयिल्ले आसा ते. सो दॅट इज द डेंजर. सेकंडली, इलेक्ट्रोल रोल तुमकां आतां लायव्ह मेळटा हेजेर इंटरनेटाचेर. तुमच्या शेजाऱ्याक अनयुज्युअल जी नांवां जर ऍड जाल्लीं आसत जाल्यार तुमी ऑब्जेक्शन घेवपाची ड्युटी तुमची. ह्या प्रत्येक गोंयकाराची आज ड्युटी. नाजाल्यार असो हॅपी गो लकी म्हणून तुम्ही लास्टाक वोटिंगाक वयतले, तुमचेच नाव मेळचें ना आनी भलतेच तुमकां वोटिंग करून येतले आनी तुमकां पळोवन हांसतले. हो इम्बॅलन्स जायना जावपाक ही आमी मेसेज दिवपाक हो ल्हानसो प्रेस कॉन्फरन्स आज आपयला. सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, प्रदीपाकूय थँक्यू म्हणटा. आनी तुमचे कांय प्रश्न आसा जाल्यार तुमी विचारता. Booth level officers, aren't they appointed by the state election commission? Booth level officers are appointed by the officer of the rank of deputy collector, who is electoral registration officer, ERO म्हणटा ताका. ताच्या अंडर एक AERO आसता, मामलादार रँक. सो हे दोगी मेळून बूथ लेवल ऑफिसर्स अपॉइंट करता. आता पर्यंत म्हाका खंयच मेळोंक ना कितें पॉलिसी आसा ती फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ BLOs. पूण जे पळय कितें जालां, इट्स अ अनयुज्युअल सिच्युएशन which raises suspicion. Until today, Election Commission has not clarified our doubt why and under what circumstances only in the case of Panji 28 out of 30 BLOs have been posted without saying anything about the existing BLOs. See, या आणि confusion वाटता. हांगा 30 BLO आसा ऑलरेडी. आता तांकां रिप्लेस केल्या काय तांकां रिलीव करपाचे ते आमकां काय मेळना. आता परिस्थिती सद्याक आज कितें आसा ती म्हाका खबर ना. बट आय एम जस्ट टेकिंग इट एज अ टेस्ट रिमाइंडर धाडले. वेन मोर अँड मोर कॉन्स्टिट्युएन्सीज विल स्टार्ट डुईंग दिस, म्हणजे पॉलिटिकल पर्सनॅलिटीज आर डुईंग दिस, एक्झर्टिंग प्रेशर, इट इज व्हेरी ऑब्वियस. तेन्ना कांयच्या काय जातलें आनी कोणाच्या हे कंट्रोलान उरचें ना. आनी लास्टाक तुका जर दिसलें की आपलें नांव आसतलें आनी गेलो आनी नांव मेळोंक ना, you have no right to vote. तुज्यानी आनी कांयच करपाक जायना. You have lost that case. So म्हणून सांगता, just start checking your own names. The danger is real. They are going to manipulate. This is a test case.
how they have started to manipulate. आता दुसरे सांगता, how to remove suspicious names from the electoral roll. तुम्ही जर जागृत रावले, जसे या केसीन आता 7 नावां आम्ही आमचे काय आम्ही म्हणलं, some of our friends have got them deleted. There are 7 names with full details how they have got deleted. ताजेर जाय जाल्यार मागीर आम्ही एक ल्हानसो व्हिडिओ काढून लोकांक जागृताय हाडुया. बट दिस इज द वर्क ऑफ देअर्स इलेक्शन कमिशन ऑफिशियल्स. हे खरं म्हणजे आमचें काम न्हू. ताणें परत परत येवन हे दाखोवपाक जाय लोकांक हाव टू गेट द इलेक्टर्स हू हॅव फॉल्सली रजिस्टर्ड डिलीटेड. ते जर करिना वी विल कम बॅक. इट इज अ प्रोसिजर. कित्याक ते ऑब्जेक्टर मागता. सो मोठो अशें आमी दाखयलें म्हणून कोण करचो ना. बट हे आपले इन्फ्लुएन्स यूज करून, आपलो पावर यूज करून, आपलो दबाव यूज करून हे करीत रावतले आणि मागीर आमी शेणटले, खरेंच शेणटले. And 27 could be the defining moment for Goa and Goans. When you say 7 names have been deleted, isn't this somewhere else the BLO is responsible for having this added in the first place? Yes, very much true. Booth level officer is responsible. That's सांगता न्हू, ही मशिनरी ताणें हालोवन दवरल्या. You see, it is not only the booth level officer. The immediate next to him is the AERO, Assistant Electoral Registration Officer. तो मामलेदार, तो Revenue Department येता. For rest of his work, he comes under the Department of Revenue. कित्याक ते म्युटेशन आनी कितें कितें तें सगळें करपाक तितून आसता ते. Above him is the Sub-Divisional Officer, the Deputy Collector concerned, who is the ERO, Electoral Roll Registration Officer. Checks asa on paper, but they are vulnerable. They have breached this. And I am talking more because हे आता महाराष्ट्रान जे जाला, if you see this, if you read this, what Mr. Rahul Gandhi has given, it is really shocking. आमकां आनी वेळ लागचो ना. We will be wiped out. ह्या भाशेन जर वोटर रजिस्ट्रेशन करपाक लागले फेक वोटरांचे, नेपाली वोटरांचे, आंध्राचे वोटरांचे, आनी खंयचे वोटरांचे, हू हॅव नथिंग टू डू विथ गोवा, डेली वेजर्स. आणि आता आयकलां म्हाका हें उलयता आसतना, डिस्कशन करता आसतना, युनिव्हर्सिटीच्या क्वॉर्टरांनी सुद्धा खंय आता एनओसी दिवपाक लागल्या फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स. सो यू कॅन इमॅजिन वेर इट विल लँड फायनली. अ नॉर्मल ऑर्डिनरी गोवन शुड नॉट बी स्लिपिंग एनीमोर. जागृताये खातीर, अवेअरनेस वाडपा खातीर we decided to come before the public. That is the only reason we have come before you. फुडले कितें आसा कोर्स ऑफ एक्शन इफ दे आर सीसी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग? फुडले आमचे कडेन खूब आसा. म्हजे कडेन आतां ऑलरेडी जी रजिस्टर्ड जाल्ली नांवां आसा, which we will raise in due course. But we expect better sense to prevail. We expect the Election Commission of India sitting in Delhi to take cognizance of what we are saying, because I have already written 2 letters to them. And despite their direction here to this election office, their counterpart, means their subordinate office in Goa, till today we are not getting reply. So this is the state of affairs of how the election commission has been functioning. We want quick reply. अरे 3 रिमाइंडर धाडचे पडटा तुमकां, तुमच्याच ऑफिसान तुमकांच धाडचे पडटा, and no response. I can understand a common man writing to you and not getting response, which is very much what is happening everywhere. But your own officers are writing to you and you are not getting response and you are not clarifying the issue. So that gives rise to suspicion.